Today I am 49 years old. Muge time when I was 15 years, that time नुस्त्या मारून बिची रिक्षा आसतना आमकां हिपी जायत पार्टी we saw them naked. But आतां last 20 years जाली आमगे गोंयच बिचीर naked लोक ना, कित्याक गव्हर्मेंटा केलो रूल आहा आनी हेसो नागूडपण बी ते रावपाक आसनाय आनी आदल्यारी आमचे सो बिजनसमॅन आनी धोंडवाले आनी नुस्तेकार आहाय ते बंद कोताय. सो आतां हे नेकीड आहा ते बंद आहा, पूण ड्रग्स आनी अल्कोहोल पार्टीज ह्यो सावता जायनाय, ह्यो जाताय त्यो नोता जाताय. पूण आतां चड पुलीस तेच फाटी लागल्याय आनी ते आफ्रिकन निग्रो आहाय ते धरीत आसताय. सो म्हाका एक एडवायस दिवपा जावो, तुमी यंग हेल्थी भुरगीं आहाय ती, तुम ड्रग्सां आनी सोऱ्या हितून मजा कोणाकाय, तुम खाली फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, व्हॉलीबॉल असो चड एनर्जी हितून घाल्या. सर तूं सचिन तेंडुलकरा मेळ्ळो, तूं तेका फिशिंगा बीन घेतल्या, तो एक्सपिरियन्स कशें आसलो तो? सचिन तेंडुलकर मेळप म्हळ्यार म्हाका एक भरपूर उर्बा, कित्याक सचिन आनी हांव ऑलमोस्ट सेम एज. सचिना लागून हांव क्रिकेट चोवपा पावलो. तुमकां खबर आसतली, तुमी गोंयकारां आमी चड फुटबॉलाक जीव घाताय. आउट ऑफ गोवा पीपल आर मोर क्रिकेटर्स. सो सचिन हे सगळे 6-4 मात ती म्हाका उर्बा येताली. सो म्हाका सदां सचिना मेळपाक जाय आसलोलें, पूण देवान सचिना बायली आनी तेगे भुरग्यांक मुगे गांवांत ताज एक्झॉटिका हॉटेल आहा ते मुगे घरांनी ताज हॉटेल इज तेंकोन. सो सचिना बाय सकाळ हूंय बीच वॉक मारताली अरावंड 8 o'clock आनी हांव ती वळखतालो मॅगझिनांचे बी चोवन. सचिना बायले हांवें सांगिल्लें, मॅम आय लव युअर हजबंड, आय नो यू लव हिम but I love your husband. Because of him, I into cricket. Sachina Baile Mule, Madam, I am a very poor fisherman when Sachin was doing century for India. Whatever money I make from my father fishing, saving, I spend all money on your husband. She was asking how and why. Ma'am, when Sachin was doing century and make India win World Cup, that time with my friend, I used that money on fireworks. So Sachin wife was saying, wow, this is very nice of you. Madam, now I am rich enough. Can I take your husband for a dolphin trip or fishing trip? She told me my husband is scared of water, but I tell him and make sure he will come either water sports or fishing. So तेगे बायल भितर गेली आनी गोवाको उलयली आसतली 9:15 तेगेलो सचिन तेंडुलकर बिचीर येयलो. Are you Pele? I said yes sir. I love you sir. I am so happy. The rich man of the world, he is still richest man in the cricket, came to my village, fisherman village. He said, okay, done. Can you show me how to do fishing? I said, of course, sir. Doiro dedus ra parlolo. He want to see how traditional fishing goes. So I called my brother and my local fishermen and tell them, let's put rapun. So आम्ही रापण मारली. रापण इज मॅन्युअल वर्क, नॉट विथ अ मशीन. सो आम्ही सुमार 15 ते 20 भुरग्यांक घेवन रापण मारली. एंड दॅट टायम सी वॉज व्हेरी रफ आनी आमकां ती ओडूंकूय जायना जाली. सो हांवें देवाको मागिल्लें, देवा प्लीज हेल्प मी ही रापण वयर पडपाक, नाजाल्यार म्हाका लॉस जातली, नुस्त्यापणाक जाला. So देवान मुगेलें आयकिलें. Just clap because God comes between you. Thank you.
सो आम रामूण ओडील म्हणटो ते टायमार नुस्त्या पडपाक कारण न्ही पूण आमकां बांगडे पळे पितोर्स पळ्यो आनी माणक्यो पळ्यो आनी थोडे दुसरे नुस्त्या पळय. सचिन वॉज व्हेरी हॅपी अँड ही हेल्प मी फॉर 2 hours फॉर दीस फिशींग एक्टिविटीज. तो मुझ बरेरी बी हेल्प करूंक लागलो. हांवें म्हळें सर टुडे आय एम अ रिचेस्ट मॅन इन दीस अर्थ बिकॉज यू आर माय क्रिएटेड गॉड. दॅट्स वाय आय एम सो हॅपी. नुस्त्या तेणें चोयलें आनी तेकाय लायक जालें. तो म्हणूंक लागलो टुडे आय एम लिव्हिंग 2 o'clock टू बॉम्बे बट आय वॉन्ट टू ईट दीस फ्रेश फिश which you did it for me. I said, sir, where to cook kamlolalo, sir? I have a small restaurant on the beach. So can you cook for our family? I said, of course, yes. So I mugele baile muge bail आणि मुगे बोईन आणि मुगे काजना बायले वेगवेगळी फोन मारलो. आमगेलो गोवन मसाला which is रेचाद मसाला which is green कालरां आसत ती कोळी सुंगटां कोळी सगळे भाशेन कोण वेगवेगळी जेवण रेडी केलें आनी तेगे फॅमिली इतुलें जेवण बरें जालें. आनी हो व्हिडिओ व्हायरल करपाक हांव न्ही काली सचिन हो आख्खो व्हिडिओ सचिनान काडलो आनी तेगेलो चेडो तेजें नांव अर्जून म्हणूंक लागलो पेले कॅन आय हॅव अ कोकोनट. हांवें सांगलें ऑफकोर्स नॉट. मुगे ऑफकोर्स आय कॅन गीव यू कोकोनट. मुगेले वाटांकूच रेस्टॉरंटा एक माड आहा जाप चोळो आनी हांवें तेका कोकोनट दिलें. तेका सगळ्यांक लायक जालें. इतुलो गोंयचो मोग दिल म्हूण तेणें हो व्हिडिओ खरें आपणागे खुशेन व्हायरल केलो. प्रेज द लॉर्ड. UK Prime Minister Rishi Sunak, how did she came across him? Like ते कितको मेळ्ळें ते कोणें तुगे नांव बी तेका सजेस्ट केलें ते एक्सपिरियन्स ना हांव एवरी टायम हांव मुगेलो वॉटर स्पोर्ट्स मार्केटींग कोता बिचीचेर आनी हांव बिचीर मार्केटींग कोतालो. तेन्ना हांवें तेका विचारलें मॅडम डू यू वॉन्ट एनी वॉटर स्पोर्ट्स. ते म्हाका म्हळें पयलीं ना म्हळें. मुगेली आमगे मारगांवची फ्रेंड आहा हजबंड एंड वायफ एंड 3 years डॉटर ती बिची वयल्यान चलोन वयताली. ती म्हणूंक लागली पेले डू यू नो whom you was talking? I said no madam. She is a prime minister of England's wife म्हणूंक लागली. मागीर म्हज्या मनांत साक्क जालें. हांव काडलो ती वेगवेगळी आपणागे कॅमेरा घेवन फोटो मारून गेली. तेदो म्हळ्यार ती ताज्या भितर गेली आनी नेक्स्ट डे ती हांये कोडे फॅमिली येयली. तेगे दोन एक 10 वर्सां आनी एक 11 वर्सां भुरगें आहा. हांवें म्हळें मॅडम can I do water sports for you kids because Goa can see dolphin. Goa, is it safe to do water sports in Goa? अशें म्हणूंक लागलें. हांवें सांगलें मॅम I am a traditional fisherman. I will give you 100% guarantee. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.